आयतार 25 आगोस्ट सद्या कालाचो 21वो आयतार मुखेल वोळ सायबा कोणाशीन म्हूण वेतोले आमी नियालाक आदार एका घरांत एकलो जोडपी बापूय अशें उद्गारतालो म्हाका बायल आसा भुरगीं आसात तांचें शिकोवप आसा हे मार्गायेन जोड पावना कितें करूं कोण म्हाका आदाराचो जातलो जायते टेन्शन तो घेतालो पूण पवित्र साक्रामेंता मुखार रावून धीर घेवन गायतालो तुजेशीन येता जेजू आमचेशीन तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास आयच्या पयल्या वाचपान जोशुआ प्रवादी इस्रायल पोरजेक खरे देवाशीन वचूंक वाट दाखयता आनी लोक ताचें आयकतात दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो कशे भाशेन घोव बायलेन एकामेकाक खालती रावून जेजू क्रिस्ताक मान दिवंक जाय तें दाखयता शुभ वर्तमान जेजू सासणाचें जिवीत कशें जोडूंक जाय ते विशीं शिकवण दितालो आत्मो की जीव दिता मास कित्याकूच उपकारो ना हें थोड्या लोकांक नाका आसलें देखून तीं जेजूक सोडून वेतात पूण जेजू आपल्या शिश्यांक विचारता तुमी म्हाका सोडून वेतात तांचो जबाब जाता सायबा कोणाशीन म्हूण वेतोले आमी आमच्या संवसारी पयतनान आमकां जायत्यो अवघडायो आसात म्हारगाय वाडटा पगार पावना थोड्यांक नोकऱ्यो नात दुसऱ्यांक वखदां घेवंक पयशे नात आदी एकलोच आमचो आदार दिवपी पळय जेजू जावन आसा ह्या सगळ्या प्रश्नांचो जबाब विस्वासान ताचेशीन वचुया म्हजो थाराव आयच्या दिसाक सगळे म्हजे प्रश्न आनी अवघडायो जेजूच्या हातांत घालतली